कितली 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 म्हणजे एक तेंपार 25-30 हजारांक घेवन हें सरकार आपली कामां करताले. आज पूर्व पसून म्हाका दिसता 55,000 पावले. आतां कितल्याचेर पावल्या संख्या? आता सध्या जवळ 60 पावत आहे. 60,000 लोकांची गरज आसा म्हाका तरी दिसना. कितल्या तुमी तर चलपाक शकता तुमच्या हातूंतल्यान? माझे अंदाज म्हणल्यार म्हाजे अंदाजा प्रमाणे 40 ते 45,000 खूब जाले. खूब जाले. खूब जाले. आनी ताजे नंतर घेता ते सगळी ह्यो म्हणजे तुमी जे म्हणटात की स्किल्ड लोक येनात पूण पॉलिटिकली लॉबिंग करपाचे स्किल जे आसता ते लोक सगळे हांगा भितर सरतात आनी जॉब्स घेता आनी बसतात अशी परिस्थिती अशेंच आसा मोरलेस. तुमी जर म्हाजे अजुनूय तुमकां सांगपाचें आहा की जर हे जर एक्सेस स्टाफ जर एसेस करतले जाल्यार गव्हर्मेंटाक अजुनूय विचार करूंक जाता ते एक्सेस स्टाफचेर त्यांनी खरेंच नजर घालची. मदीं म्हाका दिसता म्हाका 90 भितर केन्ना तरी विली आनी कोण आशिल्ले अशे हाजे बोवाळ जालो आनी मागीर ताजेर सिलिंगच म्हाजे बॅन आसले थोडे सिलिंगच घाल्लें कॅबिनेटा भितर डिसिजन घेवन पोस्ट रिलीज करताले. एब्सोल्युटली तशें तें सारकें आसलें. ते वेळार पासून असेसमेंट जावंक ना. जरी ते कॅबिनेटान आताले घेताले की पॉलिटिकल आपले कॅबिनेट मिनिस्टर्स मागताले आपल्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटा खातीर आनी तितल्याच पुरतें जातालें तें. एकूच गजाल मातशी एक वेगळे गजालीचेर या आमी त्या हातूंतल्यान राजन तुवें सांगपा जाता वांगडा सुजानी सांगपा जाता. इज देर रियली अनएम्प्लॉयमेंट इन गोवा? गोंयांत बेकारी आसा? म्हाका दिसता एज फार एज स्किल्ड मॅनपावर इज कन्सर्न्ड बेकारी ना. म्हणजे स्किल्ड जर कोणी जर असो खंयच्याय फिल्डान आसूं तो कोण जर मॅनपावर जाय कोणाकूय जाल्यार म्हाका दिसना की बेकारी आसा म्हणून. स्कोप भरपूर आसा. स्कोप भरपूर आसा फॉर स्किल्ड मॅनपावर आसा. स्कोप आसा पूण एट द सेम टायम जे कितें दे मे नॉट एक्वायर्ड स्किल्ड बिकॉज दे आर नॉट जॉइन एनीवेअर बट स्टील दे आर ऑन अ लायव्ह रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ना तुमचे अनएम्प्लॉयमेंटाची सरकाराची व्याख्या ती इल्ली मजेशीरच आसा न्ही की तुमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा भितर प्रत्येक भुरग्यान नांव घालपाचें. ताका कॉल काडून जॉब मेळ्ळो जाल्यार ताजें नांव थंयच्यान उडयतात. ताका गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो ना जाल्यार ताजें थंय नांव उरता. ताका आमी बेकार म्हणटात. मागीर तो प्रायवेटा भितर काम करूंक नाका पूण ताका आमी बेकार म्हणटात. ही बेकाराची व्याख्या जावपाकूच शकना. हांव त्या हातूंतल्यान विचारतां की गोंयांत खरें बेकारी आसा इतली सामकी हें आसा की सामके गरजेन सामके तांकां कितें गव्हर्मेंट जॉब नाल्यार खंयची तरी जॉब दिवपाक जाय नाल्यार तांकां कमीत कमी ही मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्युरन्स स्कीम दिवन 3,500-4,000 रुपया दिवन तांकां जगोवपाक जाय अशी तरेची प्रचंड बेकारी आसा गोंया भितर. म्हाका अजुनूय अशें दिसता. कित्याक जाण तूं जे लोक आतां पास आवट जावन गेले जे लोक तांकां खरेंच खंय सर्वीस मेळूंक ना प्रायवेटांक मेळूंक ना कित्याक प्रायवेट जे इंडस्ट्रीज आसा ते पर्टिक्युलर स्किलाचेच लोक मागता हॅविंग एक्सपिरियन्स एंड ऑल दॅट. हे जे रेगुलरली पास आवट जावन हजारांनी भुरगीं भायर येता तेंचे प्रॉब्लेम आसा. तांकां खंय तरी अकोमोडेट करून खंय तरी स्कील तरी ट्रेनिंग दिवपाची गरज आहा. म्हाका दिसता कितें हे पळय गव्हर्मेंट शूड एम एंड गिव इम्पार्ट सम स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स. आता हेच आता नॉट नेसेसरली टू एब्झॉर्ब इन द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट बट इवन इन प्रायवेट फर्म्स अशें म्हाका दिसता. सो गव्हर्मेंट इवन मे गिव सम ग्रांट्स टू सम प्रायवेट फर्म्स जे पळय हांकां those who are willing to impart some skill based knowledge to these people आता नवे कोण भुरगे आसा then they can be absorbed either in the government or in आनी थंय स्कोप भरपूर आसा. थंय स्कोप भरपूर आसा. म्हणजे जो तो म्हणटा की तसो स्कोप ना आनी कोण ते बेश्टे येता फक्त तुमी स्किल्ड सोदतात प्रायवेटवाले आनी ते आसनात मागीर बाकीच्यांनी कितें करपाचें अशें ताजी म्हणणें आसा. सारकें. ओके. सो तशे तरेचो म्हणजे गोंयांत सगळे लोक स्कील नाशिल्लो आसा काय थोडोच लोक स्कील आशिल्लो आसा? एक्झॅक्टली कितें आहा परिस्थिती गोंयांत? सद्या परिस्थिती अशी आहा की लोक भरपूर आसा एज्युकेशन घेतलें आसा तेणी पूण स्किल्ड जी रिक्वायरमेंट आसा ते इंडस्ट्री त्याच म्हणटा न्ही इंडस्ट्रियलिस्ट त्याच म्हणटा की आमचे कडेन स्किल्ड बेजिकली तुमी सांगता तातूंतल्यान प्रॉब्लेम आसा तो गोंयांत बेकारी ना बट दुश्काळ आसा स्किल्सांचो अशें म्हणचें पडलें आमी. ना ना बेकारी वर्च्युअली जरी तुमी ना म्हणलें पूण देर एक्झिस्ट दोज पीपल तांकां हें करचेंच पडटलें न्ही. बरें तसलें म्हाका एक गजाल सांगात की हें जर सगळें जर आसत जाल्यार आमी भायल्यान लोक येता म्हणून कित्या खातीर बोवाळ मारतात? भायल्यान लोक चड आयलो भायल्यान लोक येवन भरलो गोंयांक भायल्यान लोक ते कितें उपाशी मरपा येता हांगा?
ना भायल्यान जे कोण चड येयला त्यांचे पयलीं असेसमेंट करचे पडटलें आनी भायल्यान येयला ते चड अनस्किल्ड लोक येयला, थोडे स्किल्ड लोक येयला, पूण ते प्रायवेट इंटरप्रिनर्स तेंचे कडेन आयला, गव्हर्मेंटा येवना न्ही ते. नाही तुम्ही आता म्हणलें की प्रायवेटा भितर स्किल्स मागतात. करेक्ट. स्किल्ड नाशिल्ल्यांनी कितें करचें हय. अशें तुम्ही म्हणलें. ज्यांचे कडेन स्किल्स ना ते कितें करचें. हय. त्याच बरोबर तुम्ही म्हणटात की भायल्यान जे लोक येतात ते लोकां कडेन कांय स्किल्स नासतात. स्किल्स नाशिल्ले लोक भायल्यान चड येतात. पूण ते स्किल्स नाशिल्ले लोक जर गोंयांत जर चड आसत जाल्यार ते भायल्यान कित्याक येतात. रिजन गोंयकारांक तांच्यान करपाक न्ही कामां. ना ते रिजन कितें तुमकां कळूंक ना की जे स्किल्ड पसून लोक जे भायर येता पळय ते अनस्किल्ड पसून लोक येतात ते पगार कमी घेता. वेरेज गोंयचो आमचो जो हें आसा आपलो एज्युकेटेड पर्सन हें आसा पळय हें आसात ते कमी पगारान कोण एक्सेप्ट करना सर्वीस. सो प्रॉब्लेम बेकारीचो ना. एक्झॅक्टली what do you feel? What do you feel? You just express what you feel. प्रॉब्लेम बेकारीचो ना, पूण हांगा पळय नॉर्मल गोंयकार आयचो भुरगो आसा जो पास आउट जाता कॉलेजीनसून, ताका दिसता की ही शूड इमिजिएटली स्टार्ट अर्निंग लायक अ व्हायट कलर जॉब. ताका इमिजिएटली व्हायट कलर जॉबाची आपल्याक मेळचो असो दिसता. ही इज नॉट रेडी टू टेक अप एनी स्मॉल जॉब. एक गजाल जाल्यार सांगा म्हाका, गव्हर्मेंट ह्या मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्युरन्स स्किमाचेर दितले 3.5 नाल्यार 4,000 रुपया. करेक्ट. ताज्या वयर काय दिवचे ना. मनोहर पर्रीकार पयर सांगतालो 5 वर्सां पसून जाल्यार आमी हें दिवपाक शकतात, म्हणजे ह्या इलेक्शना साकून फुडल्या इलेक्शना पर्यंत. ओके, अशे तरेचे मे बी तांची कितें तरी पॉलिटिकल हें आसत 5 वर्सां पसून दिवपाक शकता म्हणटना. ना जनरली हांगा 5 वर्सां म्हणपाक एक उद्देश आसूं शकता. कित्याक आमी वे बॅक इन 1991 जेन्ना कॅज्युअल वर्कर, डेली वेज वर्कर हांकां रेग्युलर करपाक एक आमी हें घेतलेलो, स्पॅन घेतलेलो. दे शूड नेसेसरी हॅव 5 years. ओके पॉलिटिकल ना कितें तरी गरजेची म्हणून करता. शेवटी जोडटले कितले 3.5 आनी 4,000 रुपया. एब्सोल्युटली. करेक्ट. प्रायवेटा भितर इतलेच पयशे दितात काय ताच्या चड पयशे दितात? प्रायवेटा भितर चड पयशे मेळनात. डेफिनेटली. आनी हे चड पयशे मेळ्ळ्या पासून लोक प्रायवेटा कडेन वचनात आनी हांगा गोंयकाराक बऱ्या पगाराची नोकरी जाय. बऱ्या पगाराची नोकरी जाय म्हणटा आनी 3.5 आनी 4,000 भितर कमी पगाराची नोकरी करप आनी प्रायवेटा भितर मात बरी 4-5 हजारांची 6 हजारांची बरी नोकरी मेळटा जाल्यार ती नोकरी करप ना. हाव इज दीस? आय डोंट नो. आय फायंड इट व्हेरी कॉन्ट्रडिक्टरी. ना तुमी सांगता कॉन्ट्रडिक्टरी आसा खरें, पूण ते सगळेच हांगा एट्रॅक्ट जावचे ना आनी किंवा सगळेच थंय एट्रॅक्ट जावचे ना. इट मीन दॅट वे. पार्टली वील जॉइन दीस. कोण 360 जावन कोण जावचेच ना, कित्याक आमकां पयलीं कमी पगारान जगपाची आमकां संवय ना. आमकां सगळे जे गोंयकारां सुशेगाद मनीस तांकां सगळ्यांक नाही काय तुम्ही म्हणटात तो हेदो सांगिल्लो तो प्रकार की आज कमी पगाराचेर मेळ्या कोता येतात, जंय मोठ्या पगाराची प्रायवेट नोकरी सोडून पसून तो गव्हर्मेंटा भितर आयला. इतल्या खातीर ताका खबर आसा आज ना फाल्यां तो परमनंट जातलो. परमनंट जातकर मागीर तागेलो पगार वाडटलो. सो फाल्यांच्या आशेचेर आज तो कमी पगाराचेर काम करपाक तयार आसा. सो परत हातूंत भितर बेकारी ना. आसा ती स्किल्स पळोवपाक गेले जाल्यार स्किल्स आतां आसा ती बी नाही बी, कित्याक हांगा स्किल्स नासतना गव्हर्मेंटा भितर येतात. प्रायवेटा भितर गेले जाल्यार तुमी स्किल्स थंय डेव्हलप करचीच पडटा तुमकां. सो स्किल्साचो इश्यू व्हडलो ना. ओके, कमी पगाराचेर काम करपाची तयारी ना होय बी प्रश्न ना. गव्हर्मेंटा भितरय कमी पगाराचेर काम करपाक तयार आसात. करेक्ट आसा. हां, पूण मेन प्रश्न तो ताका गव्हर्मेंट जॉब जाय आनी सेक्युरिटी जाय. हो गोंयकाराचो प्रॉब्लेम. सेक्युरिटी इज द पॉयंट. हो गोंयकाराचो प्रॉब्लेम. ताका प्रायवेटा भितर सेक्युरिटी दिसना. प्रायवेटान सेक्युरिटी ना. यू आर इनसेक्युअर. सेक्युरिटी ना अशें म्हणिना हांव, पूण दोज हू आर विलिंग टू वर्क, जाका पळय हार्ड वर्क करपाचें हें आसता न्ही, ताका प्रायवेटान भंयूच ना. मेन म्हणजे कितें आसता, प्रायवेटान काम चड करचें पडटा, इरिस्पेक्टीव ऑफ तूं कितलो पगार घेता. तुका एक 9 to 5 ना. हय, 9 to 5 ना. आनी थंय 9 to 5 म्हणून तो गव्हर्मेंटान सारको हें जायना. कित्याक तूं 9 गेलो 5 येता तशेंय नासता. गव्हर्मेंट तुज्यान केन्नाय भितर सर येता, केन्नाय भायर सर येता. अशें आसता खंय गव्हर्मेंटा ड्युरींग माय केस. आतां तुमी ते बायोमेट्रीक हे बी केला. बायोमेट्रीक बी केला आनी त्या बाबतीक तितले अशें ना, पूण सगळेंच 100% स्टॉपय जावना. देर आर नाही बायोमेट्रिकाचेर बोट लावन भितर सरपाचें आनी मागीर हळू दुसऱ्या दारांतल्यान भायर सरपाचें हेय प्रकार जातात. हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे यू नीड ओनली गो टू वर्क, यू नीड नॉट वर्क. अशें तरेचें. सो बेजिकली गोंयकारांक काम करपाक नाका, कामाचेर वचपाक वचून पगार खावपाक जाय, ताका लागून ही परिस्थिती. पगार खावपाक जाय अशें म्हणनाका तुमी, काम करपाक जाय आसता. एक पयली फर्स्ट पॉयंट इज ते वॉन्ट टू सेक्युअर. आनी आपण सेटल आपल्याला मेळटलें. ओके, आपल्या कोणूच काडूंक शकना. पेन्शन मेळटलें. हें जर मातशें चुकून जर प्रायवेटान खंय फाटी फुडें जालें जाल्यार ताका घरा वचचो पडटा.
ओके, आम्ही बऱ्याचशा गजालीचेर हांगा चर्चा केली. चर्चा आनीक चड जावपाक शकता, ह्या गजालीचेर तुमी विचार करपाक शकतात. पूण एक गजाल आसा की स्किल्ड लेबर म्हणजे बेकारी आसा काय ना ह्या गजालीचेर चर्चा केली जाल्यार तशें पळोवपाक गेल्यार बेकारी गोंया भितर ना. पूण सरकारी नोकऱ्या बरोबर भायर भरपूर स्कोप आसा, पूण तो करपाची तयारी ना. थोड्या कडेन स्किल्स आसात, थोड्या कडेन स्किल्स ना. पूण प्रायव्हेटवाले सांगतात आमकांय स्किल्स शिकोवचीच पडटात, गव्हर्मेंटा भितरही स्किल्स शिकोवचीच पडटात. कमी पगाराचो प्रश्न जर आसलो जाल्यार कमी पगाराचेर पसून गव्हर्मेंटा भितर नोकरी करून 5-5 वर्सां वाट पळोवपाची गोंयकाराची तयारी आसा. पूण प्रायव्हेटा भितर ताच्या चड पगार मेळटा तरीकूय थंय वचपाची तयारी ना. जाल्यार खंय तरी आमची मनोवृत्ती आसा ती बदलपाची गरज आसतली. त्या दृश्टींतल्यान जें आतां मनोजान सांगलें की बेजिकली पीपल वॉन्ट टू गो टू वर्क, नॉट टू वर्क. काम करपाक नाका, कामार वचपाक जाय आनी म्हजे कडेन पगार जाय, अशी प्रवृत्तीन जर गेले जायत जाल्यार मागीर ह्यो प्रकार सगळे वाडतच वतले. हांगा लोक भायल्यानय येतलो, बाकी कडल्यान येतलो आनी ही सगळी कामां करतलो. मागीर आमी बसून फक्त तांकां गाळी घालतले, पूण बेजिकली आमी गव्हर्मेंट जॉब सोदतले. सो ही मनोवृत्ती जर बदलपाक जाय जाल्यार ती घराघरांतल्यान बदलची पडटली. ताचेर बरोचसो उजवाड तुमी घालो. तो उजवाड घाल्ले खातीर आनी त्या चर्चेक वांटो घेतले खातीर तुमचे खऱ्यांनीच उपकारी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, दी ब्रेक अवर.